नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतान भेटे उपरांत परतले भारत देशांत. विमानतळावेल्यान सरळ इस्पितळाक भेट दिवन दिल्ली स्फोटांत दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींची घेतली खबर. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची दिली माहिती. कंत्राटी कामगारां खातीर EPF तशेंच वर्क चार्ज कामगारां खातीर 6वें वेतन लागू करपाची केली घोषणा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेची केल्या उक्तावण. फक्त सरकारी वा खासगी नोकरी करचे परस तरणाट्यांनी स्वताचो वेवसाय करपाचो दिवचो भर मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय उद्देग मंत्री मोवेन गुदिन्हो हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजीत उद्योग समागम 2025 कार्यावळींत गोंयचें केलें प्रतिनिधित्व. गोंयांत वाडपी वेवसायीक इकोसिस्टमा विशीं केलें उलोवप. दिल्लींत जाल्ल्या भिरांकूळ स्फोटा उपरांत राज्यांत गस्त वाडयली. एकेच रातीन 1000 परस चड गाड्यांनी केली तपासणी. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 2 दिसांच्या औपचारीक भूतान भेटे उपरांत आयज दिल्ली विमानतळार पावले. दिल्ली विमानतळार पावल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सरळ दिल्ली स्फोटांत दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींक इस्पितळाक वचून भेट दिली. तशेंच इस्पितळांतल्यान डॉक्टरा कडल्यान तांच्या भलायकी विशीं सविस्तर माहिती घेतली. लोकनायक जयप्रकाश नारायण इस्पितळांत दाखल आशिल्ल्या दुयेंतींक मेळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर संदेश घालतना तांची भलायकी बेगोबेग बरी जावन अशी प्रार्थना करीत ह्या पुराय प्रकरणांत आस्पावीत गुन्यांवकारांक भारताच्या न्यायप्रणाली अंतर्गत कडक ख्यास्त करतले अशी शिटकावणी प्रधानमंत्र्यांनी दिली. भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या बोट्सवाना देशाच्या भेटेर आसात. आयज तांणी बोट्सवानाचे राष्ट्रपती दुमा बोको हांचे सयत बसका करून दोनूय देशां मजगतीच्या जोड विशयाचेर चर्चा केली. ते उपरांत प्रतिनिधी मंडळ स्तरावेल्या बसकेंत दोनूय देशां भितर भलायकी आनी फार्मास्युटिकल्सांत सहकार वाडोवपा हेतांत समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना पयलेच फावट बोट्सवाना देशाक भेट दिवपी भारतीय राष्ट्रपती आसपाची खोस उक्तायतना बसकेंत तरेकवार द्विपक्षीय प्रादेशीक तशेंच संवसारीक विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याचें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी नमूद केलें. My visit marks an important milestone for our bilateral relations as it is the first ever presidential visit from India to Botswana. It also assumes significance in view of the approaching 60th anniversary of the establishment of diplomatic ties between our two countries in 2026. This morning, I had a very productive meeting with President Boko, followed by fruitful delegation level talks. Our discussions covered the full range of bilateral, regional and global issues of mutual interest. We reaffirmed the deep and friendly ties between India and Botswana founded on shared democratic values and mutual respect. दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार जाल्ल्या स्फोटा उपरांत राजधानी दिल्ली वाठार तशेंच हापूड हांगा पुलिसांनी कडक बंदोबस्त आनी खर तपासणी करपाक सुरवात केल्या. आयज हापूड पुलिसांनी परतापूर नाक्याचेर सुरू आशिल्ल्या सोद मोहिमे वेळार 2 आरोप्यां कडल्यान 150 किलो विस्फोट जप्त केल्यात. त्या भायर हिंडालपूर हांगा सुरू आशिल्ल्या तपासणेंत शोहेब हाका पुलिसांनी 38 किलो हायड्रोफ्लोरिक एसिडा सयत अटक केल्या. हापूडचे अपर पुलीस अधीक्षक विनीत भटनागर हांणी तिनूय आरोपींच्या अटके विशीं सविस्तर माहिती दिली. तशेंच लोकांक सतर्क रावपाची शिटकावणी दिल्या. इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत हाई अलर्ट होकर के जो रोड पर चलने वाले वाहन हैं उनकी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही है. हमको जनपद हापुड़ में इसके कुछ अच्छे परिणाम मिले हैं. जो हम लोगों ने टोल पर चेकिंग करी है या और दिल्ली से आने वाले रास्तों पर चेकिंग करी है, इसमें पिछले दिनों में 3 घटनाएं हमको जो है 3 बरामदगियां हमारे पास हुई. जो सबसे पहले तो आपने बताया कि जो एसिड की बरामदगी हुई है, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है जो कि
प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि जो कांच वगैरह की सफाई में और कांच के काम में जो उसकी डिजाइनिंग में ये प्रयोग में लाया जाता है, तो एक शोएब नाम का व्यक्ति जो कि मुरादाबाद का रहने वाला इसको लेकर के आ रहा था, लेकिन ये कोई इसका लाइसेंस नहीं दिखाया जा सकता, और चूंकि ये विष अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई करी गई है। 35 लीटर बताया गया है डाइल्यूटेड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, यानी कुछ एसिड और उसमें जो उसको पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, जैसा कि अभी प्राथमिक रूप से जानकारी हुई है। FIR लिखी गई है और इसमें विवेचना के बाद में सारे तथ्यों की जानकारी होगी। प्रथम दृष्टया ये दिल्ली में पहाड़गंज से लेकर के आ रहे थे और ये कांच के रहने वाला ये व्यक्ति है और राहपुर में कांच की डिजाइनिंग का ये कार्य करता है। नवी दिल्ली हांगा आयोजित संवसारीक हरित हायड्रोजन परिशदेच्या तिसऱ्या आवृत्तीचे काल केंद्रीय नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांचे हस्तुकी उक्तावण जाले। 11 आणि 12 नोव्हेंबर मजगती सुरू आशिल्ल्या ह्या परिशदेन संवसारभरातले भागीदार पर्यावरणात जातल्या दुष्परिणामांचेर नियंत्रण दवरपा हेतान हरित हायड्रोजनाच्या फायद्यांचेर आणि वापराचेर मंथन करता। हे परिशदे विशीं पत्रकारांकडे उलयतना नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हांणी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला नवीकरणीय उर्जेच्या बाबतीन संवसारांत आर्थीक उदरगत आणि पर्यावरणात समतोल साधपी फुडारी म्हणून वयर सरला अशी खूस उक्तायली। Has to be A on green hydrogen, B on nuclear energy, C on biofuels. And you would appreciate that this is a government under Prime Minister which had the courage to break all the taboos of the past and to open up even the nuclear sector to private players. दिल्लीन आयोजित केल्ल्या डिफेन्स डायलॉगांत AI क्वांटम आणि अत्याधुनिक गजालींचेर चर्चा जाली। थळ सेना चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी भविष्यात मनशाक AIच्या मजतीन सशक्त करपाक मेळटले अशें आपल्या उलोवपांत सांगलें। Industry 4.0 has moved to Industry 5.0. What was 4.0? 4.0 when the AI, quantum and all those were being talked about. But the 5.0 has realized that the rebalancing is required to bring in the human element. That is, technology is there not to replace human but to support them. What it means, it's a melange of the ecosystem and the technology. Both have to meet. Now, why it is important for us, especially for the Indian Army, because as for the Mask of War book is concerned by Carl Bilder, it says the USPs which are there for the Air Force is of course the technology and for the Navy its platform. But in case of Army, it's always the word over is the human resource. आता घेऊया एक लहानसं विसर। आईफा अवार्ड्स 2025 स्टार्स स्टाइल और म्यूजिक। आईफा अवार्ड्स 2025 हर रविवार सुबह 10 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे DD नेशनल पर। राम जी की कृपा है कि सागर परिवार ने रामायण 3 बार बनाई है। काकभूषुंडी जी जो थे वो एक दिव्य संत थे कौवे के रूप में। उन्होंने मुझे शुरुआत में ही ओम या राम जी का उच्चारण करवाया, तो हो सकता है तो वो साधना फली हो। सौभाग्य है मेरा कि आई वॉज कास्टेड एंड आई एम इन द शो। भूल तो मुझसे हुई है कि जो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक क्षमा करता रहा, अन्यथा कोई मेरे पिता तुल्य भाई पर आंख उठाकर भी देखे और वो अपने पाप पर जीवित खड़ा रहे, ये कदापि नहीं हो सकता। खमीस करवान, तुम जीते हम हारे और कहां फिरे दर दर मारे मारे। बिन रज़ाक हो ना हो, कारून के खजाने का गार यही है। हाँ दिलरुबा, हाँ लगता है किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। इनमें से कोई भी असली सरकटा शैतान नहीं है आका। सरकटा शैतान तो आपके हाथों से हलाक हो चुका है। DD क्लासिक्स में देखिए अलिफ लैला
प्रतिदिन शाम 4 बजे DD नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळय मुखावेले खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशद आपोवन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेन घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली। ह्या वेळार प्रशासनान कांय खात्यांनी वर्क चार्जाचेर नेमिल्ल्या कामगारांक फुडारान 6व्या वेतन आयोगा प्रमाण वेतन लागू जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। तशेंच सध्या ज्या कामगारांक 7वें वेतन लागू जाता तातूंत कांयच बदल करनासतना हो बदल फक्त फुडारान नेमणूक जावपी कामगारां खातीर लागू जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। Implementation of the 6th pay scale for the future engagement of the work charge establishment employees. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले फ्युचर सांगता हांव जाल्यार तांकां 6th पेन घेतले। वर्क चार्ज म्हणजे WRD PWD हे जे वर्क बेसिसाचेर तांकां घेवपा खातीर हें आसता। PWD जालें इलेक्ट्रिसिटी जालें WRD जालें 2-3 डिपार्टमेंटांक वर्क चार्ज घेवपाक मेळटा। ओके म्हणजे ते कामा पुरते रेस्ट्रिक्टेड आसता एक्चुअली। ते पयलीं डायरेक्टली कशा मागीर ते 7th पे जाले काय डायरेक्ट तांकांय दिसतालें आमी एज अ इक्विवलंट अशें दिसतालें। पूण दॅट इज अन डिफरन्स इज देर वर्क चार्ज आनी परमनंट एम्प्लॉय हेज्या मदलो ती फ्युचराक जे घेताले म्हणजे आतां पर्यंत जे आसा तांकां 7th पे आसा तेंचो कांय डिस्टर्ब जावचो ना। पूण नवीन जर एम्प्लॉयमेंट घेतलो आमी वर्क चार्जाच्या थ्रू जाल्यार ते 6th पेनूच घेतले। मागीर तेंचो इन्क्रिमेंट बाकीचें कितें जाता ती मागीरची गजाल। तशेंच प्रशासनान कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या लोकांक 2017 सावन एम्प्लॉय प्रोव्हिडंट फंड येवजण लागू करतले अशी घोशणा लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली। PFची स्कीम आशिल्ली तांकां वन टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा। बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल 21 वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो बट तांकां आमी EPF फाटल्या 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता which is approximately additional burden of the 2.5 ते 3 कोटी रुपया सरकाराचे पडटा। बट तरी सुद्दां वी आर बेरिंग दॅट इतके लोक काम करताले म्हणून तांकां EPF दिवपाचो सरकारान ठरयला। सध्या राज्यात गाजपी पैशा बदला नोकरी दिवपाच्या प्रकरणात पूजा नायक हेणे भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच एका मंत्र्याक ह्या प्रकरणात शामील आशिल्ल्याचे सांगिल्ल्यान पूजा नायक हिची खर चौकशी सुरू केल्या। आयज मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाल्ल्या निर्णयाची माहिती देतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया देत पूजा नायक हांणी अचकीत नवी माहिती देतना मंत्र्यांचो ह्या प्रकरणात हात आशिल्ल्याचें सांगलां। ते खातीर ह्या पुराय प्रकरणाचेर नव्यान गुन्हो दाखल करून परत सखोल तपास करतले आनी प्रामाणीक तपासणे खातीर पुलिसांक वेळ दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें। पूजा नायकाच्या केसीत तेणी जेन्ना इको स्टेटमेंट केल्या उपरांत ताची थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आशिल्लें। आतां पर्यंत तेज्या फाटल्या केसीन तेणी खंयच्याच पद्दतीत म्हणजे इतक्या जाणां कडल्यान आपूण पयशे घेतला हें ते खंयच ओपन करूंक नाशिल्लें। सो दॅट न्यू FIR हॅज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ताजी थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा। कोणूय एकटे बेश्टो सांगता म्हणून टॅक्स सरकाराक जो पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रूफ मेळना तो पर्यंत हांव आसत किंवा आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आसा ताजेर उलोवंक शकना। म्हणून ताजें थॉरो आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन आसा। जेन्ना रिपोर्ट्स येतले ओके जेंकां कोणाक इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोवपाक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक मागीर आफयतले ओके आनी तेज्या उपरांतूच तेजो डिटेलान प्रूफ मेळ्ळ्या उपरांतूच दीस वील बी द फ्रेश केस which is the FIR has registered in this case. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजे हांगा मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेचें उक्तावण केलें। ह्या येवजणेचो मुखेल ध्येय राज्यांत स्वयंरोजगार आनी स्टार्टअप इकोसिस्टमाक उर्बा दिवप जावन आसा। ह्या वेळार तांचे सयत उद्देग खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव, उद्देग वेपार आनी वाणिज्य खात्याचे संचालक अश्विन चंद्रू, गोंयच्या EDIIचे महासंचालक डॉक्टर सुनील शुक्ला तशेंच गोंयच्या आर्थीक उदरगत महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक DS पै आंगले हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना आदी तरणाटे फक्त सरकारी किंवा खाजगी क्षेत्रांत नोकरी करपाचो विचार करताले पूण सरकारान स्वयंरोजगार वाडोवपाच्या हेतान तरेकवार येवजण्यो राबोवन तरणाट्यांक स्वताचो वेवसाय उबारपाची माची तयार करून दिल्या अशी खोस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। Even a revolutionary step in गोवा म्हणपाक कांयच हरकत ना कारण आतापर्यंत आमी रुटीन जे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट हे शिकता आसतना एंटरप्रिनरशिपचो केन्ना विचार करूंक नाशिल्लो। इंजिनियरींग सेक्टरांत शिकता आसतनाय आपूण फुडें एंटरप्रिनरशीप जातलो हाजोय केन्ना विचार करिनाशिल्लो। म्हणून तर मॅक्झिमम जाण
आपल्याक जॉब खंय मेळटलो, इदर इन द गव्हर्मेंट काय प्रायव्हेट सेक्टर, हाजोच विचार करतालो आणि मॅक्झिमम ते प्रत्येक जण हे जॉबा फाटल्यानूच धांवत आशिल्ले. There are just so many opportunities which is available in the state, and day by day our opportunities are increasing. But that opportunities ह्यो आमी grab न करता किंवा ते कोण तरी भायले येवन हांगासर grab करताले. No doubt it is in the service sector, it is in the manufacturing sector, it is in the tourism and hospitality sector, it is in the medical fraternity. ह्यो सगळे opportunities ज्यो आसा ह्यो आमच्या भुरग्यांनी घेवपाक जाय, म्हणून तेंच्या मदीं एंटरप्रिनरशिप डेव्हलप जावप हे खूब गरजेचें आशिल्लें. गोंय राज्याचे उद्देग मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी आयज नवी दिल्लीच्या सुषमा स्वराज भवनात आयोजित उद्योग समागम 2025 कार्यावळीक गोंयचे प्रतिनिधित्व केले. देशातल्या तरेकवार राज्याच्या उद्देग आणि वाणिज्य मंत्र्यांच्या या परिषदेचे आयोजन उद्देग आणि आंतरिक वेपार प्रसार खात्यान केला. गोयच्या उद्देग मंत्र्यांनी हे विशीं समाज माध्यमाचे संदेश घालतना आपण हे परिषदेन गोंयांत वेवसाय करपाच्या सोयी विशीं तशेंच बेगोबेग मान्यताय उद्देगीक वस्तुकेचे डिजिटल मॅपिंग, सिंगल विंडो प्रणाली वरवीं ऑनलायन सेवा तशेंच बायल कामगारांक सशक्त करपाक राबयल्ल्या तरेकवार येवजण्यां विशीं उलोवप केल्ल्याचें नमूद केलां. तशेंच गोयचो मुखेल ध्येय वेवसायिकांक उर्बा दिवपाक हेतान स्थिर, पारदर्शक आनी गुंतवणूकदारांक अनुकूल अशें वातावरण करप आसा अशें लेगीत तांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. हे कार्यावळींत केंद्रीय उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी मार्गदर्शन करतना देशांतल्या चडशा विद्यार्थ्यांक फक्त नांवापुरते शिक्षण दितात पूण ते काम करपा खातीर तयार जायनात. हाका लागून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमांत फुडारांत वेवसायीक कुशळटाय विकास तशेंच एप्रेंटिसशीप विशयांचो आस्पाव करप गरजेचें अशें मत उक्तायलें. Form of education, and our children are not becoming work ready. Our education has to move more and more towards vocational training, apprenticeship and skill development programs so that we make children ready for a job of their choice. 16 नोव्हेंबराक सांखळेच्या रवींद्र भवनात थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन लिमिटेड गोंय वतीन 72वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्तक 2025 निमतान कार्यावळीचें आयोजन जाता. कार्यावळी विशीं म्हायती दितना संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग कोटेकार हांणी कार्यावळीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें अशें सांगलें. तशेंच हे कार्यावळींत सहकारिता क्षेत्रांत राज्यान म्हत्वाचें योगदान करपी संस्था आनी वावुरप्यांचो भोवमान करतले अशी म्हायती दिली. 72वो सहकार सप्ताह आमी ह्या वर्सा रवींद्र भवन सांखळी हांगासर साजरो करता आनी ह्या फंक्शनाक गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सहकार मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर, आमच्या गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह बँकेचे व्हायस चेअरमॅन श्री कृष्णा कुंडेकर, मागीर आमचे सेक्रेटरी फॉर कॉर्पोरेशन यतीन मोरालकर सर IAS, त्याच प्रमाणे आमचे रजिस्ट्रार आतुशेत आपटे आणि नाबार्डचे GM संदीप धारकर आणि हे प्रेजेंट आसतले. त्याच्या वांगडा स्पेशली जो की नोट स्पीकर आसा तो आमचो शिरीषजी देशपांडे, CEO बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी बुलढाणा, तेजो CEO स्पेशल की नोट स्पीकर म्हणून हांगासर येवपाचो आसा. कांय दिसा फाटीं गोंयच्या एका दर्यादेगेर कांय थळावे पर्यटक भायल्या देशांतल्यान आयिल्ल्या पर्यटकांचो छळ करतनाचो एक व्हिडिओ समाज माध्यमाचेर व्हायरल जाल्लो. त्या उपरांत हे प्रकरण खबराकारांच्या नदरेंत येवन गोंयच्या तरेकवार खबरां माध्यमांचेर हाची नोंद घेतली. उपरांत ह्या प्रकरणाची गंभीरतायेन लक्षांत घेवन मांद्रे पुलीस स्टेशनाचेर राज्य कागाळ नोंद केल्ली. CCTV तशेंच हेर माध्यमांच्या आदाराचेर आयज मांद्रे पुलिसांनी मैसूर आनी बेंगळुरूच्यान ह्या प्रकरणात आस्पावीत आरोपीक अटक केली. ह्या तिनूय आरोपींचे नाव कार्तिक BRB N संतोष आनी BN रवी अशें जावन आसा. गोंय हे पर्यटन केंद्रीत राज्य आशिल्ल्यान पर्यटकाची सुरक्षा ही गोंय पुलिसांची प्राथमिकता आसा अशें दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी म्हळां. सोमारा 10 नोव्हेंबराक दिल्लीच्या लाल किल्ल्या लागसार एका गाडयेन जाल्ल्या भिरांकूळ स्फोटान 13 लोकांक जीव वगडावचो पडलो. हे फाटभुंयेर देशांतल्या साबा राज्यांनी हाय अलर्ट जारी केला. गोंयांत लेगीत साबा सुरक्षा प्रणाली संवेदनशील वाठारांत तशेंच शिमे लागसार सुवातींचेर तपासणी करतना पळोवपाक मेळटा.
एका राती भितरूच राज्यात हजारा परस चड गाडयांची तपासणी पुलिसांनी केल्या। गोंयांत जावपी भारतीय संवसारीक चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर कसले तरेची वायट घटना टाळपा हेतान पुलीस तशेंच सुरक्षा दळांची राज्य सरकारान कडक गस्त बसयल्या। खबरापत्रान आतां घेवं एक ल्हानसो विसव। का अब तक का सबसे बेहतरीन शिकार साबित हो सकता है। ये अच्छा सुनो, अगर हमने इसे 1 घंटे में मार दिया तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? ये पुलिस वाला था जिसे सरफिरा होने की वजह से फोर्स से निकाल दिया गया। इंसानों के शिकार की तो अगर मैं सारे हंटर्स को मार दूं तो? अगर एक बार जीत गए तो आजाद हो जाओगे। उसके जैसे आदमी को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। गोबर वो उधर से उठा के हमारे खेत के पास लेके जाने का और 3 घंटे में पूरा करने का। 1 घंटा खत्म हो चुका है और ट्रॉली तब तक भरी भी नहीं थी। और वहाँ पे जो जवानू कल्चर है वो सब उसमें से ऐड करने के लिए उधर जगह कर दी है। मेड़ बनानी थी और उसके बाद में डालना था जो कि था हमारा कार्बन, तो वो उड़ रहा था क्योंकि सूखे फॉर्म में था और हवा भी चल रही थी। एक बार गया भी है मेरी आइस में। पर देखना है कि वो गोबर के कीड़ों को कैसे बनाती हैं। खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे। प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। सुमित चौधरी के 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तुम भरोगे? तुम्हारी सैलरी में से काटूं मैं पैसे? और मजे की बात यह है अमित जी कि कंपनी का सर्वर हैक हुआ है और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। Oh my God! क्या हुआ? Look at this. हर रोज एक इंटरनेशनल लोकेशन से एक्सेस किया गया है सर्वर। वैसे ये बताइए, आप गए कभी जेल? रॉबिन जी कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। S4C वालों ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है। उन्हें पता चल गया है कि डेली सर्वर एक्सेस किया जा रहा है। तो जरा ये बात हमें भी समझाओ कि सिर्फ तुम्हें ही इतना डिस्काउंट कैसे मिल रहा था? ये तो आप कंपनी वालों से जाके पूछो भाई, मुझे ही डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? बात हमारी हो चुकी है कंपनी से। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। चित्रपट अभिनेतो धर्मेंद्र हांकां आयज सकाळी हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला। धर्मेंद्र हांच्या कुटुंबान प्रसार माध्यमांतल्यान जनतेक आनी मिडियाक फटीच्यो बातम्यो पातळोवच्यो न्हय अशी मागणी केल्या। लोकांनी तांच्या दीर्घ आयुश्याची प्रार्थना केल्ले खातीर तांणी उपकार आठयले। दिल्लीन वाडटल्या वायू प्रदूषणाविशीं सर्वोच्च न्यायालयान लेगीत हुस्को व्यक्त केलो। ह्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान पंजाब आनी हरियाणाच्या सरकाराकडल्यान राज्यांत पराली लासपाच्या घडणुकांविशीं कारण दिवपाचो आदेश दिला। नवी दिल्लीच्या खुबशा वाठारांनी AQI म्हळ्यार वायूचो दर्जो 450 परस चड जाल्ल्यान परिस्थिती भिरांकूळ जावपाक लागल्या। मजगतीं केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान वाडट्या वायू प्रदूषणाच्या फाटभुंयेर लोकां खातीर खासा मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। लोकांक चड प्रदूषण आशिल्ल्या वाठारांकडल्यान पयस रावपाचो सल्लो दितना व्यायामा खातीर लेगीत फांतोडेर आनी सांजे वेळार भायर सरचे न्हय अशें सांगलां। दिल्लींतल्या वायू प्रदूषणाविशीं प्रतिक्रिया दितना मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी दिल्ली सरकार प्रामाणीकपणान वायू प्रदूषणा आड जाता तितले उपाय करता, पूण दिल्लींतल्या वाऱ्याचेर शेजारच्या शारांत जावपी प्रक्रियांचो प्रभाव पडिल्ल्यान प्रदूषणाचो प्रमाण वाडला अशें सांगलें। पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को
कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकद के साथ में इन विषयों पे काम किया है। DDCA आणि राष्ट्रीय बहेर T20 वस्तादपण सर्तीच्या 9व्या आवृत्तीचे आयोजन केला। हे विषयी दूरदर्शनाकडे उलयतना DDCAचे सचिव अशोक शर्मा हांणी खोस उक्तायली। क्रिकेट हो समेस्तांचो खेळ असून फक्त तांकां आयकून येना, पूण ह्या खेळापासून पयस करप चुकीचे आनी अशे तरेच्या आयोजनाच्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगांक समावेशकताची भावना वाडून तांकां तरेकवार खेळांनी आनी हेर मळांचेर आपली कुशळटाय दाखोवपाक संद मेळटा अशें अशोक शर्मा हांणी सांगलें। ये किसी से कम नहीं है। जो नॉर्मल क्रिकेट होती है, कोई देखने में फर्क नहीं होता है। जज्बा इनका उस कहते हैं ना कि धरा से और शिखर तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो इनमें जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उस संस्था को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इन सब चीज़ों का प्रबंध करती है। मैं इंडिया की जो क्रिकेट की संस्था है BCCI, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मेंस और वुमेन्स में कोई फर्क नहीं है। प्रैक्टिस के लिए पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। वुमेन्स प्रोफेशनल लीग शुरू करी, जिससे लड़कियों की क्रिकेट बहुत ऊंचाइयों पे गई। वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ाने में BCCI का बहुत बड़ा हाथ है। आता पळयाचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयच्या चडांत चड तापमान 31.9 सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 20.6 सेल्सियसले नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतान भेटे उपरांत परतले भारत देशांत। विमानतळावेल्यान सरळ इस्पितळाक भेट दिवन दिल्ली स्फोटान दुखापत जाल्ल्या दुयेंतींची घेतली खबर। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची दिली माहिती। कंत्राटी कामगारां खातीर APF तशेंच वर्क चार्ज कामगारां खातीर 6वें वेतन लागू करपाची केली घोषणा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुखेलमंत्री स्वयंरोजगार येवजणेचे केले उक्तावण। फक्त सरकारी व खासगी नोकरी करचे परस तरणाट्यांनी स्वताचो वेवसाय करपाचेर भर दिवचो मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। गोंय उद्देग मंत्री मोबीन गुदिन्हो हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजीत उद्योग समागम 2025 कार्यावळीन गोंयचे केले प्रतिनिधित्व। गोंयांत वाडपी वेवसायीक इकोसिस्टमा विशीं केले उलोवप। दिल्लीन जाल्ल्या भिरांकूळ स्फोटा उपरांत राज्यांत गस्त वाडयली। एकेच रातीन 1000 परस चड गाड्यांची केली तपासणी। पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।